दीस मंगळार मार्चाची 4 तारीख 2025. पहिले वचप सिराक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 35 वळ 1 तावन 12 पर्यंत. जो धर्मशास्त्र पाळता तो जायती बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाड करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाड करता तो प्राचित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, कित्याक आदेशाकाल भेटोंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचे स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तूंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा, कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. ताका लंच दिनाका, कित्याक तो लंच घेना. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 50 5 तावन 6 7 तावन 8 14 आनी 23. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसुबीदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवंत म्हण परगडटा. श्लोक. नितीवंत देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हजे परजे, हांव सांगता तें आयक. हांव देव, वय तुजो देव. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या आज्ञा विशांत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे हुजेर सडात आसात. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिनवसनेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचे बलिदान ताका मानवता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हर्सिल्लो जावं बाप, सर्गा आनी संवसाराचो धनी. ताणें सर्गींच्या राज्याचे घोट ल्हानांक उगडल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 28 तावन 31 पर्यंत. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पसत आनी सुवार्ते पसत आपलें घरदार, आवय बापय, भावा भयणीक, भुरग्या बाळांक भूंय भाट साडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां
भाव भयणी, आवय, भुरगीं भुंय बाट जोवन घेतलो. सांगातास दगदणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणी आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ समर्थ वा धर्म पाळतना समर्थेक लागू जावन जायत्यो धर्मीक रिती रिवाजी आचरणां आमी पळोवचें भोव सहज. थोड्या फावटी ह्या धार्मीक रिवाजा विणे भायल्या आडंबरा विणे समर्थ रिती म्हूण बगचें आसा. देखून ह्यो रिवाजी भोव गरजेच्यो. पूण असल्यो रिवाजी फकत हेरांक दाखोवच्याक वा भायल्या आचरणांक मात सीमीत तर, आनी असल्यो रिवाजी पाळचे मारिफात आमच्या जिवितांत कसल्याच परिवर्तनाक अवकाश ना तर तसल्यो रिवाजी व्यर्थ. त्याच खातीर सिराक सांगता, आमची धार्मीक बलिदानां, भेटवण्यो, रिती रिवाजी एका बऱ्या नितीवंताच्या आनी प्रमाणीक जिविताक वाट दाखोवचे दिवे जायजे म्हूण. समर्थ पाळची म्हळ्यार फकत उतरांनी मात्र त्याग करचे न्ही. बगार आपलो स्वार्थ आनी संवसारी लबधण्यो खरेपणी सांडून सगळ्या काळजामनान शेवट पर्यंत जेजूचो पाटलाव करचो. देखून ख्रिस्ती जिवीत केवल रुली रेगऱ्यांक ह्या धार्मीक आचरणांक मात्र सीमीत जायनाये. बगार प्रमाणीकपण आनी नितीवंतपणाक खरी साक्ष जावचें जिवीत जावं.